वीज आणि उदकाची पुरवण अखंडितपणान जावप हें सामकें गरजेचें। दर्यादेग वाठारांत फाटलीं 30 वर्सां विजेच्या संबंदांत ह्या वाठारांत सुदारणा जावंक नाशिल्ल्यान हांगा विजेच्यो जायत्यो समस्या आसात। पण हें सरकार विकास करपा खातीर बांदील आसा आनी जो विकास जातलो तो लोकांक विश्वासांत घेवनूच जातलो अशें कळंगूटचे आमदार आनी उपसभापती मायकल लोबो हांणी कळंगूटे, सावता वाडो आनी तिवाय वाडो हांगा नव्या वीज ट्रान्सफॉर्मराचें उक्तावण केल्या उपरांत सांगलें। ह्या वेळार कळंगूटचे सरपंच अँथनी मिनाझीस आनी आदले जिल्लो परिशद वांगडी शॉन मार्टिन हेवूय हाजीर आशिल्ले। दर्यादेग वाठारांत नव्या सब स्टेशनांची गरज आसा। सुदारणा जावंक नाशिल्ल्यान हांगा लोकांक खूब त्रास जातात। लायटी डिम पेट्टात, एसी फ्रीज चलनात। ह्या वाठारांत नवीं हॉटेलां येत आसात। 20,000 नवे रूम येतले। पर्यटन आतां गांवांनी पावंक लागलां। बरे पर्यटक येतले जाल्यार बरी बुन्यादी बांदावळूय जाय। हे खातीर टाटा कंपनीक हाचो अभ्यास करून खर्चाचो अदमास दिवंक सांगिल्लो। तो सुमार 175 कोटी जातलो असो अदमास आसा, अशें मायकल लोबो हांणी मुखार सांगलें। कोस्टल बेल्ट म्हणटकच इलेक्ट्रिसिटी अनइंटरप्टेड आमी दिवपाक जाय आनी इन्क्लुडींग वॉटर। लास्ट 30 इयर्स म्हाका दिसता अपग्रेडेशन जावंक ना। अपग्रेडेशन जावंक ना इतल्याकूच लागून म्हणटा हांव की सब स्टेशनां जीं आहा, लास्ट बांदले आमी नागवा बांदले पळय तेन्ना आमचो MLA आसलो डॉक्टर विल्फ्रेड डिसूजा। ताजे उपरांत अपग्रेडेशन जावंक ना। जे सालिगांव आहा, नागवा आहा आनी कांदोलीम आहा हे अपग्रेड करपाची आयज गरज आहा। आनी जो तर कोस्टल बेल्टाचो नीड पळयत जाल्यार न्यू सब स्टेशनाची गरज आहा। आनी सब स्टेशन जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना जागो आयडेंटिफाय जो जाल्लो आहा आनी आमच्या ताब्यान आहा हो सालिगांव आहा। आनी हिंगासर सब स्टेशन बांदतलो जाल्यार ते वर्टिकल बांदचे पडटले। जो तर हो सब स्टेशन कम्स इन टू रियलिटी, देन कलांगूट कोस्टल बेल्ट रायट फ्रॉम बागा टील शिंकेरीम आनी जे इंटिरियर्स आहा जावं ते सालिगांव पासून आतां कितलीच गेस्ट हाऊसेस येता, रेस्टॉरंट्स येता, म्हणजे ट्युरिजम विलेजींनी पावल्ले आहा भितर हिंटरलँडाक धाकटुल्या विलेजींनी। सो लोकल्स कॅन गेट द बेनिफीट ऑफ ट्युरिजम। फॉर दॅट वी नीड टू गिव इन्फ्रास्ट्रक्चर। तशेंच दर्यादेग वाठारांत उदकाची स्वतंत्र पायपलायनीची गरज आसा। अस्नोडे ते सिकेरी हांगा स्वतंत्र पायपलायन जाय। मुख्यमंत्र्यांनी ते खातीरचो एस्टिमेट घेवंक सांगला अशें लोबो हांणी मुखार सांगलें। आयज चीफ मिनिस्टरा कडेन काल बसून हांवें मिटींग घेतल्या की वॉटर प्रॉब्लम आमच्या कोस्टल बेल्टाक भरपूर आहा आनी त्या खातीर जे CMन सांगला एस्टिमेट कर उदकाची लायन इंडिपेंडंट फॉर द कोस्टल बेल्ट रायट फ्रॉम आसनोरा टील शिंकेरी टील नेरूल रेज मागोस टील पार्ट्स ऑफ वेल्ला काणका आसागांव, म्हणजे ह्या कोस्टल बेल्टाक जर तर आमकां उदक दिवपाक जाय जाल्यार इंडिपेंडंट लायन जाय। आतां लायनीक 7 टॅपिंग्स आहा। सो आमचो इमिडिएट रिक्वेस्ट आहा गव्हर्मेंटाक की तुमी प्रोविजन करा, यू मेक द नेसेसरी प्रोविजन। आतां बजेट येता, न्यू बजेट वीच वील कम अप इन मार्च, तितून प्रोविजन करपाक जाय। फुडल्या वर्सा आमी 175 crores कोस्टल बेल्टाक मोडटले म्हणून। वी आर कमिटेड टुवर्ड्स डेव्हलपमेंट आनी जो तर कोस्टल बेल्टाक बरे ट्युरिस्ट येयल्ले जाय जाल्यार डेव्हलपमेंट इज इम्पॉर्टंट। आनी डेव्हलपमेंट जेन्ना करता तेन्ना लोकलाक कॉन्फिडन्सान घेवन डेव्हलपमेंट करप। प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार रेणुका ताळगांवकार, म्हापशें।